उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी अब्राम जमनी पर्यंत सोकला बागवलो आनी देवान ताका म्हणलें, हो पळय, हांव तुजे लागीं करार करता. हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो तूं बापूय जातलोय. फुडाराक तुका अब्राम म्हणची नान, तुजें नांव जातलें अब्राहाम, कित्याक हांव तुका हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो बापूय करता. तुका हांव भोव सुफळ करतलो. तुजे ठाव हांव राष्ट्रां उपजयतलो आनी तुजे सोस्तींतले राजा उत्पन्न जातले. म्हजे आनी तुजे भितर तशेंच म्हजे आनी तुजे उपरांत येतले तुजे सोस्ती भितर. पिणकेचे पिणकेन तोकपाचो हांव म्हजो करार स्थापून दवरतलो, एक सासणाचो करार. असो हांव तुजो आनी तुजे उपरांत येतले तुजे सोस्तीचे देव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत येतले तुजे सोस्तीक तूं बिराड करून आसाय तो देस हांव दितलो, म्हणजे कानानचो सगलो देस. सदांकाळ तो तुमी भोगच्याक आनी हांव तुमचो देव जातलो. देवान अब्राहमाक म्हणलें, आनी तूं म्हजो करार सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे उपरांत येतली ती तुजी संसद पिणकेचे पिणकेंत. देवाचें उतर हें. देवाचें वोट उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. ताणें केल्ले उचोर्या विस्मितांचो, ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताचे चाकरा अब्राहमाच्या पुतांदुआनो, ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो. तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकानशेक पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. 1000 पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. ताणें अब्राहमाकडे कबलाट केली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार. आज तुम्ही काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचे उतर आयकात. जुवो पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून जुदेवांक म्हणलें, सोत तें सांगता, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कदींच मरचो ना. जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुजेर देवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकें कळ्ळें. अब्राम मेलो आनी प्रवादी मरून गेले, आनी तूं आमकां सांगताय, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कदींच मरचो ना. आमचो बाप अब्राम मरून गेलो, ताचे परोस तूं व्हड कितें? आनी प्रवादी मरून गेले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून प्रतिपाल केलो, हांव म्हजीच वडवीक करीन जाल्यार म्हजी वडवीक कांयच न्हय. म्हजी वडवीक करता तो म्हजो बाप, तुमी तुमचो देव म्हणटात तोच. तरी तुमी ताका वळखूंक ना, पूण हांव ताका वळखतां. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलेलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जातलो.
पूण हांव ताका वळखता आनी ताचें उतर सांबाळटां. म्हजो दीस पळोवचे आशेन अब्राम तुमचो बाप खुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. तेन्ना जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुका अजून 50 वर्सां जावंक नात आनी तुवें अब्रामाक देखलोय? जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, हांव तुमकां सत सांगतां, अब्राम आसचे आदीं हांव आसा. देखून ताणें ताचेर मारूंक फातर उखल्ले, पूण जेजू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो भायर सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पवित्र पुस्तकांत आमकां सोबार पावटी अर्थभरीत नांव दिलेलीं आमी वाचता. जेजूचें नांव देखून हिब्रू भाशेन जोशुआ म्हणजे देव साल्वार करता. उपरांत इमॅन्युएल म्हणजे देव आमचे सांगाता आसा. हीं दोनी नांवां आमचे सोडवणीचो इतिहास स्पश्ट करतात. जेजू आमकां साल्वार करता जाल्यार देव आमचे सांगाता सदां काळ आसा. आयज शुभ वर्तमानांत जेजू स्पश्ट करता की अब्राम आसचे पयलो हांव आसा, म्हणजे हांव सदां काळ आसा. म्हाका ओरोम हो सुरवात ना आनी शेवटूय ना. आयज करीत भाशेन भुरग्याक नांव दिवपाचेर नियाळ करुया. आदीं भुरगें जल्मतोच पयली वस्त करतालीं, आलमाक पळोवंक वेतालीं. भुरगें जल्मलेली तारीख खंयची, कोण सांत ते दिसा आसा त्या सांतांचें नांव भुरग्याक दितालीं. उदाहरणाक मान ने आग्नेल जल्मलो 21 जानेवारीचेर आनी त्या दिसा परब आसली भाग्यवंत आग्नेसाची. देखून ताका नांव घालें आग्नेल. आग्नेल म्हणजे मेंढरो. आग्नेल आपल्या नांवा परी एक शांत मेंढरो कसो वाडलो. भुरग्याक सांताचें नांव घायल्यार भुरगो आपल्या नांवाचे सांता परी जावंक प्रयत्न करतलो. तुज्या सांताचें नांवय परी पवित्रायेन वाड.